College of Theatre Arts and Kala Academy. I welcome all of you for this press conference as principal of the college. With me we have Professor Afzal Hussain, our former faculty of School of Drama and visiting faculty for the show. Also we have Satish Narvekar, assistant professor in Theatre Arts of our college. आयची प्रेस कॉन्फरन्स मेनली दोन जे आमचे आता इव्हेंट्स आसा त्याचे बद्दल आसा आणि एक इव्हेंट जो आसा तो फाल्यां जावपाचो आसा 27 तारखेक वर्ल्ड थिएटर डे, जागतीक रंगभूमी दिन हाचे निमतान. आणि त्याच बरोबर 31 तारखेक आमच्या स्टुडंटाचो जो एक पब्लीक शो आसा, नाटक आधे अधुरे बाय मोहन राकेश एंड डायरेक्टेड बाय प्रोफेसर अफजल हुसैन, हाजे बद्दल तुमकां म्हायती दिवपाक. पूण ताजे पयलीं आनी एक गजालीचेरूय हांव मातशे कमेंट्स आनी आमचे व्ह्यूज दिवपाक सोदतालो. आनी त्यो म्हटल्यार आमच्या कॉलेजीक म्हणजे कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स, त्याच बरोबर गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आणि गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिक, ह्यो ज्यो 3 कॉलेजी ज्यो परफॉर्मिंग आर्ट आनी म्युझिक ह्या फॅकल्टीच्या अंडर पडटा गोवा युनिवर्सिटीच्या, तांकां लागून अंदू पयर जे बजेट जाला तातूंत 3 रिसर्च प्रोफेसर चेअर्स जी आसात ती क्रिएट केल्ली आसा. आनी ताका लागून आमी माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर, रिसर्च चेअर प्रोफेसर ही स्कीम आसता अंडर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री आसा, आनी आमचेच चेअरमन श्री गोविंद गावडे हांचे मनापासून आभार व्यक्त करतात. पयली जी चेअर आसा ती आमच्या कॉलेजीक जी सँक्शन जाल्या ती विष्णू सुर्या वाघ हांच्या नांवान, कला अकादमीचेच माजी चेअरमन, माजी आमदार आनी एक नामवंत नाटककार आनी लेखक, तांच्या नांवान जी हें अध्यासन सुरू जातलें तें ह्या कॉलेजींत जातलें. आनी ताजे मार्फत आमकां एक बरें अशें नामवंत नाट्य कलाकार, रिसर्चर भायले म्हणजे गोंया भायले वा गोंयांतले तांकां आमकां आपोवपाक मेळटले हांगा. ते भुरग्यां बरोबर काम करतले, तांकां शिकयतले, त्याच बरोबर कितें प्रोडक्शन्स आनी मुख्य म्हटल्यार रिसर्च आनी डॉक्युमेंटेशन जो वर्क आसा नाटकाच्या क्षेत्रांत वा विष्णू वाघाची नाटकां वा बाकीची जी नाटकां आसा त्या क्षेत्रांनी रिसर्च करपाक आमकां एक तो फंड मेळटलो आनी तेज्या मार्फत हें कार्य म्हाका एक बरे भशेन चलतलें. दुसरी चेअर आसा ती हालींच जे अंतरल्यात आनी व्हडले चित्रकार आनी गोवा कॉलेज ऑफ आर्टाचे पयलींचे प्रिंसिपल लक्ष्मण पै सर हांच्या नांवानूय सुरू जाल्या आनी ती गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान जातली आनी थंय अशेंच काम करपाक मेळटलें. आनी त्याच बरोबर गोंयचे आनी भारतांतले आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जे संगीतकार आमच्या गोंयांतले जावन गेले, पंडीत जितेंद्र बुवा अभिषेकी हांच्या नांवान गोवा कॉलेज ऑफ म्युझिकान ही चेअर आसा. आनी गोवा युनिवर्सिटीन ज्यो 6 पयलींच्यो चेअर आसात त्यो चालूच उरतल्यो आनी ताका इन एडिशन टू दॅट ह्यो ज्यो चेअर्स आमच्या कॉलेजींनी सँक्शन जाल्या, तशीच एक चेअर आर्किटेक्चर कॉलेजान आसा जी चार्ल्स कोरियाच्या नांवान आसा. म्हणजे ह्या सगळ्याच्या मार्फत एक कलाकार जे व्हडले गोंयकार जावन गेले तांचे रिलेटेड काम चालू आसा आनी ते आमकांय करपाक आतां एक संदी मेळटली आनी आमचे सारके कॉलेजाक ही संदी मेळ्ळी म्हणून हांव परत एकदा सरकारचे आनी माननीय मुखेलमंत्री, त्याच बरोबर आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आनी आमचे चेअरमन श्री गोविंद गावडे हांचे आभार मानता. Basically, I am a product of National School Drama Delhi and I am teaching here for the last 30 years. I directed so many plays in Marathi, Kokri, Mahaprasthan, lot of plays. I teach here classical Indian drama and I teach method acting of Stanislavski, realistic acting. I feel actually the realistic acting is a basic of those who are wanted to work with the films and TV. Okay, this is not a larger than life acting, day-to-day acting. So I am searching actually such play which is based on method acting of Stanislavski. And I choose Hindi because if they perfect speaking in Hindi, a lot of work actually in Hindi serial and Hindi films and all that. And
theatre arts. So I choose Mohan Rakesh Adadure. It's a very contemporary play actually. It's written in 68-70. And this 5-6 plays is the milestone of the contemporary realistic theatre. Vijay Tendulkar, Ghasiram Kotwal, Girish Karnad, Tughlaq and Haivadan, Bahadur Sarkar, Ravindraji, and so many. This is a play, it's a contemporary based and influenced by Ibsen Doll's House. How a woman tortured in the house.